देवस्थानांच्यो वेंचणुको स्थगीत। कारबोटकार गटान हरकत घेतिल्ल्यान मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक स्थगीत। फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक स्थगीत दवरपाचो वेंचणूक निरीक्षकाचो निर्णय। आसगांव रस्त्या कुशीक सापडली अनवळखी मनशाची कूड। हंड्रून पुलिशेन केलो पंचनामो। मेलो की मारलो कळपाक ना मार्ग। पुलीस तपास सुरू। सातवो वेतन आयोग करचो लागू। अखिल गोंय पंचायत कर्मचारी संघटनेची मागणी। मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार करतले आंदोलन। एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण कुणय वसणुकेच्या वाठारांत जाला सगळ्यांत चड हवेचें प्रदूषण। शारी वाठारांची हवेची गुणवत्ता समाधानकारक। गोयच्या 10 वस्तूंक जीआय मानांकन मेळ्ळा। 2030 मेरेन गोयच्या 100 वस्तूंक जीआय मानांकन मेळोवपाचो आसा यत्न। नोडल ऑफिसर दीपक परबाची म्हायती। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयभर वेगवेगळे कडेन देवस्थानांच्यो वेंचणूक जाल्यो। आयतारा जाल्ले ह्या वेंचणुकांनी कांय कडेन विरोधाविणे समित्यो वेंचून आयल्यो जाल्यार कांय कडेन वादावादी जावन वेंचणुको स्थगीत करच्यो पडल्यो जाल्यार कांय कडेन लोकांनी वेंचणुकांचेर बहिष्कारूय घालो। पळयात पुराय बातमी। गोंयभर वेगवेगळे कडेन देवस्थानाच्यो वेंचणुको जाल्यो। कांय कडेन विरोधाविणे समित्यो वेंचून आयल्यो जाल्यार कांय कडेन वादावादी जावन वेंचणुको स्थगीत करच्यो पडल्यो। माया केळबाई देवस्थान समितीचे वेंचणुकीत कारबोटकार गटान हरकत घेतिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची पडली। वेळसार अवळनाथ देवस्थान समितीचे वेंचणुकेचेर गुरव समाजान बहिष्कार घालो जाल्यार शिरगांव लईराई वाळपय हनुमान देवस्थान, कोरगांव कवळेश्वर देवस्थान, हळडणच्या रामतळेश्वर आनी हेर कांय देवस्थान समित्यो बिनविरोध वेंचून आयल्यो। माया केळबाई देवस्थान समितीचे वेंचणुकीत कारबोटकार गटान हरकत घेतिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची पडली। वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना मतदार वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्यान कारबोटकार गटान वेंचणूक प्रक्रियेक आक्षेप घेतलो। एज पर गव्हर्मेंट रूल जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना एज पर गव्हर्मेंट रूल ते 14 दीस पयलीं प्रायर नोटीस दिवची पडटा की इलेक्शन आसा आनी सगळ्यांक पळोवचें पडटा की इलेक्शन म्हणून। तेन्ना आमची नांवां जेन्ना कोर्टानसूय एंटर जालीं 4 नांवां तेन्ना आमकांय दिसलें की आमकां कोर्टान जो ऑर्डर मेळ्ळी की तुमी ह्या इलेक्शनाक आतां लायबल आसा म्हणून। म्हणटकीर आमी त्या आमकां मामलेदारान कळ्ळें की इलेक्शन 9 तारखेक आसा म्हणून आमी भायर कळ्ळें तेन्ना आमी हांगाच इलेक्शनाक येयल्या। कमिटीन हांगासर केन्ना नोटीस सो मारूंक ना, डिस्प्ले करूंक ना बोर्डाचेर की इलेक्शन अमके तारखेक आहा तेन्ना हांगासर सगळ्यांनी मेळचें म्हणून। तेन्ना आतां जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करपाक जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर आमची नांवां कॉल आवट जालीं ना।
बोला तेंच्यांनी मदींच केन्ना तर ह्या 2 दिसां वचून कोर्टान ऑर्डर हाडला की लास्ट कमिटी आसा पळय न्हू आनी तेंचे मनीस वोटर्स आहा तेंचीच लिस्ट नांवां घातली आनी आमकां हांगासर हाडून जे आतां दाखयलां की इतल्याच लोकांनी वोटींग करपाचें. तर कोर्टानसून जेन्ना ऑर्डर आमच्या नांवार जाली आनी आमकां जेन्ना वोटिंगाचो रायट दिना तेन्ना हें बेकायदेशीर जाल्लेलें आसा. वेळसार अवळनाथ देवस्थान समितीच्या वेंचणुकीचेर गुरव समाजान बहिष्कार घालो, पूण गांवकार समाजाची लोकसंख्या चड आशिल्ल्यान गांवकार समाजान देवस्थान समितीची वेंचणूक घेवन समिती निवडली. कमिटी हेंच्यांनी केल्या तेजें आमचें ऑब्जेक्शन आसा. पण हेंच्यांनी जी कमिटी केल्ली हेज्या पयलीं तो कमिटी डिफॉल्टर कमिटी हाडली. तेंच्यांनी कॅटलॉग आहा तो अपडेट करून येतलो. महाजन आसले आमचे कोण नांवां दिल्ली ते ॲड करून येतले महाजन आनी आमची मेजॉरिटी कमी जायली. आमची मेजॉरिटी कमी आसल्यान आमकां ते फॉल्टी करता. दुसरें अशें आसा की हितूर जे तिनूय महाजन आसा तांकां इक्वल रायट मेळपाक जाय हें आमकां दिना. तर ते इलेक्शन करून तेंची मेजॉरिटी आसा गांवकार समाज मेजॉरिटी आहा सगळे रायट्स आहा ते तांकां वयता. थंय मामलेदारान हेजें एक्शन घेवन कितें तरी बाबा 3 पोस्ट आसता ते इक्वल रायट तिगांक दिवपाचे. आमी इलेक्शनाक ऑब्जेक्शन कितें केलां आनी कितें करून आमचें इलेक्शन ऑब्जेक्शन आसा आनी आमी मामलेदाराक लेटर करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एका गटान हरकत घेतिल्ल्यान मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक स्थगीत करची पडली. वेंचणूक प्रक्रियेक कारबोटकार गटान हरकत घेतली. देखून फुडलो निर्णय जाय मेरेन ही वेंचणूक स्थगीत दवरपाचो निर्णय वेंचणूक निरीक्षकान घेतलो. देवस्थान प्रशासकांच्या आदेशा प्रमाण हेर देवस्थानां सयत मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक घेवपाक आयतारा सभासदांची बसका आपयल्ली. वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना मतदार वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्यान कारबोटकार गटान वेंचणूक प्रक्रियेक आक्षेप घेतलो. वेंचणूक प्रक्रिया बेकायदो आशिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची अशी मागणी ह्या गटान केली. निमाणे फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक निरीक्षकान वेंचणूक स्थगीत केली. एज पर गव्हर्मेंट रूल जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना एज पर गव्हर्मेंट रूल ते 14 दीस पयलीं प्रायर नोटीस दिवची पडटा की इलेक्शन आसा आनी सगळ्यांक कळोवचें पडटा की इलेक्शन म्हणून. तेन्ना आमची नांवां जेन्ना कोर्टानसूय एंटर जाली 4 नांवां तेन्ना आमकांय दिसलें की आमकां कोर्टान जो ऑर्डर मेळ्ळी की तुमी ह्या इलेक्शनाक आतां लायबल आसा म्हणून. म्हणटकीर आमी त्या आमकां मामलेदारान कळ्ळें की इलेक्शन 9 तारखेक आसा म्हणून आमी भायर कळ्ळें तेन्ना आमी हांगाच इलेक्शनाक येयल्या. कमिटीन हांगासर केन्ना नोटीस सो मारूंक ना डिस्प्ले करूंक ना बोर्डाचेर की इलेक्शन अमके तारखेक आहा तेन्ना हांगासर सगळ्यांनी मेळचें म्हणून. तेन्ना आतां जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करपाक जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर आमची नांवां कॉल आउट जालीं ना. कॉल आउट तेंच्यांनी मदींच केन्ना तर ह्या 2 दिसां वचून कोर्टान ऑर्डर हाडला की लास्ट कमिटी आसा पळय न्हू आनी तेंचे मनीस वोटर्स आहा तेंचीच लिस्ट नांवां घातली आनी आमकां हांगासर हाडून जे आतां दाखयलां की इतल्याच लोकांनी वोटींग करपाचें. तर कोर्टानसून जेन्ना ऑर्डर आमच्या नांवार जाली आनी आमकां जेन्ना वोटिंगाचो रायट दिना तेन्ना हें बेकायदेशीर जाल्लेलें आसा. तेन्ना हेजी दखल कोर्टान घेवपाची आनी तेंच्यांनी आमची नांवां भितर एंटर जाले आसतना आमचेरूच तेंच्यांनी आमची नांवां परत भायर उडोवपाक लागून तेंच्यांनी ही स्टे हाडलेली आसा. तांकां सरकारान ही कोर्टाक विरोधात कमिटी बरखास्त करपाचो रायट नासता, गव्हर्नराक करचो आसा आतांच्या देवस्थान कायद्या प्रमाणे. ते देवस्थान कायदोय बदलूंक जाय. ते सरकारा कडेन मागणी आसा आमचे कितें म्हयने आयकून घेवन आनी गव्हर्नराक अर्ज कर आनी ही कमिटी बरखास्त करूंक जाय आनी कमिटी काडून दुसरी कमिटी करूंक जाय. ह्या देवस्थान कमिटीचे इलेक्शन जावन इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लें आसा आनी त्यात देवस्थान समितीन हे विशीं आपली बाजू सांगली. वेंचणूक प्रक्रिया कायद्या प्रमाण सुरू जाल्ली अशें समितीचें म्हणणें. आम्ही कोर्टान सांगलेल्या प्रमाणे आम्ही 4 जाणांची कारबोडकर फॅमिली आसा त्यांची 4 जाणांची नांवां ॲड केली आणि आमचे 4 माजरांनी त्या हेचेर ऑब्जेक्शन घातले आणि ते मामलेदाराक तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिलें. मामलेदारान एक लेटर तांकां दिलें की तुमी खंय वयर चला म्हणून कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी कोण आसा तेच्या कडेन चला म्हणून. सो ते गेले कोर्टान गेले, ट्रिब्युनल कोर्टान गेले आणि तेतून तेंच्यांनी ऑर्डर हाडली आणि त्या 4 नांवांचेर स्टे घेतली आणि आमी आमचो इलेक्शन प्रोसेस असो हांगा चालू केल्लो आणि जे मामलेदारचे जे ऑफिसर येयले तेंच्यांनी हे इलेक्शन बंद केलें, पोस्टपोन केलें. इलेक्शन केळबाच्या देवळान घेवंक जाय म्हणून जे मेरेन इलेक्शन स्टार्ट जाला पळय हांगासर ते मेरेन ह्या देवळान जाता. हे पळय हे देवूळ रजिस्ट्रेशन आहा पळय देवळाचें ते पळय हें माया म्हणजे महामाया आनी केळबाय हे नंतर येयल्ली देवी. ताका जे कितें देवस्थानाचो कारभार चलता पळय ते ह्या देवळानसरूच चलता आनी सातेर माया. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आस्कामा रस्त्या कुशीक एका अनवळखी मनशाची कूड सापडली. मेल्ल्या मनशाची वळख अजून पटिल्ली ना. ह्या मनशाक कशें मरण आयलें तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना.
अंजून पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. मैं मॉर्निंग में 7 बजे आया इधर, तो एम्बुलेंस एक आया खड़ा था, एम्बुलेंस खड़ा था। बाद में मैं देखा तो एक मजदूर आदमी था, तो उसको दर्द सिर में खून आ रहा था, तो बाद में उसको एम्बुलेंस वाला लेके गया। किसने देखा था? नहीं, किसी ने देखा नहीं, मतलब मैं आया तो उधर आदमी भीड़ था ना, तो बाद में मैं भी रुका, बाद में एम्बुलेंस में लेके गया उसको। मरा पड़ा था? हाँ, मरा ही होगा। तो कौन आया बाद में? अर्जुन के पुलिस वगैरह कोई थे? नहीं, पुलिस तो नहीं आया उस वक्त नहीं थे? नहीं, उसके बाद आया। उसके बाद आया। तो कोई जान पहचान वाला लोकल इधर का लोकल तो नहीं लगा, मैंने भी देखा नहीं उसको, मजदूर था लगता है, कौन था देखा नहीं। आज सकाळी एक डेड बॉडी हांगासर लायिंग हेचेर गावली की कारण हांव नको ते कितें कशी आली पळय ती आमकां कांय खबर ना, पूण ते कोण येता वयता पळय तांकां हांगासर गावल्ली दिसली आनी तेंच्यांनी जे ऑथॉरिटी जावं पुलीस जावं कोणाक आहा पळय तांकां तेंच्यांनी एम्बुलन्स येयली, हांगा पुलिसूय येयली हांगासर, सारकें तेंच्यांनी फायंड आवट केलें. आतां कोण हो कसो येयलो हांगासर हें आतां कळोंक जाय, की कारण हें आसगांव हें जाला. कित्याक आसगांव आज ही शांत प्लेस, की आसगांव सगळे येदे व्हडले सेलिब्रिटी येता आनी रावता हांगासर, पूण आयज ही बॉडी येवन थंय कशी पावली, काय हाडून उडयली, काय कितें जालें हेचेर हे आतां पुलिसांनी हेचेर फायंड आवट करूंक जाय. हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन आनी इवन हांव आमचे जे अंजुना PI आहा हेचेर तेणी बरें एक्शन घेवंक जाय आनी तेचेर कळोवंक जाय की बाबा हो कोण आसलो. नमस्कार, आम्ही असा सध्या आसगांव आणि आसगांव वॉर्ड नंबर 1 हांगासर फुडें वचून एक बस स्टॉप आसा जंक्शनाचेर. बस स्टॉपाच्या कुशीकूच आयज सकाळी एक लायिंग कंडिशनाक एक दादलो मनीस पडत आशिल्लो. जेन्ना हांगासरल्यान सकाळच्या टायमार एक गाडी वयताली लोकल ड्रायव्हरूच, तेच्या नजरेक ही गोष्ट पडना, तेणी सोमते गाडयेंतल्यान देंवन पळयलें की हो एक लायिंग कंडिशनान एक दादलो मनीस आसा. तेन्ना तेणी 108 कॉल केलो. जेन्ना 108 हांगासर पावली तेन्ना अशें कळोन येयलें की हो जो लायिंग कंडिशनान एक दादलो मनीस पडिल्लो तो खंय तरी जाग्यारूच मरण पावलेलो आसा. 108 ती डेड बॉडी जी आसा ती घातली आनी अंजुना पुलिसांक कॉल केलो. तेन्ना अंजुनचे पुलीस घटनास्थळी हांगासर पावले, तेंच्यांनी पंचनामा केलो आनी फुडली जी इन्वेस्टिगेशन आसा ती करपाक सुरवात केली. सध्या ही जी डेड बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर GMCन व्हरली आसा आनी फुडलो तपास जो आसा तो अंजुनचे पुलीस करीत आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. 7वा वेतन आयोग लागू करचो ही मागणी घेवन अखिल गोंय पंचायत कर्मचारी संघटनेन पणजे बसका घेतली. 15 दिसां भितर मुख्यमंत्र्याक मेळून तांचे कडेन हे विशींचे निवेदन सादर करतले. तशेंच निवेदनात दिल्ले मागणे पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आयटेकाचो सरचिटणीस क्रिस्तोफर फॉन्सेका हांणी दिल्या. सर, आयज मिटींग आसलेली, कितें मुद्दो आयज ऑल गोवा पंचायत कामगार, सगळ्या गोंयचे पंचायत कामगार 191 पंचायत इन गोवा, ते ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स युनियना हाच्या बासऱ्या खाला, हाच्या बावट्या खाला ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUCच्या बावट्या खाला ऑर्गनायज जाल्यात. आनी 1984 ह्यो युनियन बांदलेलो. फ्रॉम 1984 जेन्ना युनियन बांदलेलो कामगाराची परिस्थिती खूब बिकट आसलेली. तांकां कांय सारको पगार मेळनासलेलो. 400 आनी 500 रुपया पगार मेळटलो. क्लार्क आनी पेयोन आनी कोण असलेले ते टायपिस्ट आनी सगळे तेन्नासून कामगारांनी एकवट करून झगडून रिप्रेझेंटेशन करून कोर्ट कचेरी धरणां उपास आनी बंदखणी भोगून शेवटाक तांकां बाब मनोहर पर्रीकरान शेवटाक 6th पे दिलो. पयलो 5th पे दिलो, थोडे बेनिफिट्स दिले, पे स्केल दिली, मागीर 6th पे आमी घेतलो. आतां 7th पे येयलो 1 जानेवारी 2016 सून. तेन्नासून आमी प्रत्येक पावटी चीफ मिनिस्टरा लागीं वता, डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो तांकां सांगता अरे जालें मरे, अरे तुमचे सगळे घाला, सेटल जातले, इमिडिएटली 7th पे येतलो. अजून कांय 7th पे आमकां मेळोंक ना. तो तेका लागून आयज कामगार सगळे उत्सांबळ जावन त्यांनी थारायल्लें आसा
मुख्यमंत्र्याक एक फावटी लास्ट मेळपाचें, ताका सांगपाचें सायबा तूं आमकां 7th पे दिता वा दिना. पंचायत मिनिस्टराक मेळपाचें आनी ताका विचारपाचें सर तूं आमकां 7th पे दिता वा दिना. तुमचो जर शासन आमकां 7th पे दिना जाल्यार आमी फुडले पावलां मारता, आमी चळवळ करता, आमी कंटिन्युअस धरणां धरता आनी जे पळय कितें करपाची गरज आहा ती आमी करता, इन्क्लुडींग टोटल पेन डावन स्ट्रायक सुद्दां आमी थारायिल्लें आसा. गोयच्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण गोयच्या वेगवेगळ्या शारांची हवेची गुणवत्ता तशी पळोवपाक गेल्यार समाधानकारक आसा. पूण उद्देगीक वचणुको आशिल्ल्या वाठारांनी हवेचें प्रदूशण मातशें चड आशिल्ल्याचें दिसून येता. सगळ्यांत चड हवा प्रदूशण कुणय उद्देगीक वचणुकेंत आसा. ते फाटोफाट कुंकळ्ळी आनी तुये उद्देगीक वचणुकेचो नंबर लागता. हेर राज्याच्या तुळेंत गोंयांत ते प्रमाण हवेचें प्रदूशण जाल्लें दिसून येना. अशें आसलें तरी पोरूं वर्सा केल्ल्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण कुंडय उद्देगीक वचणुकेंत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 98 AQI प्रदूशण आशिल्ल्याचें दिसून येता. ते उपरांत कुंकळ्ळी उद्देगीक वचणुकेंत 96 AQI प्रदूशणाची नोंद जाल्या. पळोवपाक गेले जाल्यार कुंडय, कुंकळ्ळी, तुयें आनी आमोणा ह्या सारकिल्ल्या उद्देगीक वचणुकांनी सगळ्यांत चड हवा प्रदूशण जालां. लोकवस्ती आनी वेवसायीक वाठारांनी हवेची गुणवत्ता समाधानकारक आसा. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी चड प्रमाणांत प्रदूशण जालां. ते खातीर प्रदूशण नियंत्रण मंडळान उपाय येवजण करपाची गरज आसा. हालींच जाल्ल्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्स म्हणजे पॉल्युशन कितलें आसा हेचेर जो रिपोर्ट येता ताका एअर क्वॉलिटी इंडेक्स म्हणटात. त्या नुसार देशभरान पळयलें जाल्यार गोंयांत सिच्युएशन सॅटिस्फॅक्टरी जरी दाखयता आसली तरी सुद्दां रेजिडेन्शियल परस इंडस्ट्रियल एरियेनी सगळ्यांत चड पॉल्युशन आसा अशें ह्या रिपोर्टांसून फुडें येयलेलें आसा. पळोवंक गेलें जाल्यार हो रिपोर्ट जो आसा तो फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरान केल्लो आनी ह्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण सगळ्यांत चड पॉल्युशन गोंयांत जर खंय जाता जाल्यार ते कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता. तेच्या खाला कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा थंय हें पॉल्युशन चड जाता. कुंडय इंडस्ट्री जर धरी जाल्यार AQI जो आसा कुंडय इंडस्ट्रींतलो तो AQI 98 आसा आनी तेच्या उपरांत कुंकळ्ळीचो जो आसा तो 96 आसा. तेच्या उपरांत येता पणजी शहरान सुद्दां पॉल्युशन चड आसा. तेचो AQI जो आसा तो 92 आसा अशें दिसून येयला. आमी पयले जर रेजिडेन्शियल एरिया जितून पॉल्युशन कमी आसा हितून जर सगळ्यान कमी म्हणजे गोंयभरान सगळ्यान कमी जर एअर पॉल्युशन खंय आसा जाल्यार ते बायणा हांगासर आसा. तेचो AQI सगळ्यान लोवेस्ट म्हटल्यार 37 आसा. तेच्या फाटोफाट म्हापसा एरियेन सगळ्यान कमी पॉल्युशन आसा अशें रिपोर्टांतून फुडें येयला. तेचो AQI 43 आसा आनी तेच्या उपरांत कुडचडे हांगासर 43 AQI येयलेलो आसा. ही पर्सेंटेज असली सगळ्यान हायस्ट आनी लोवेस्ट हेची. आतां ही पर्सेंटेज जरी देशभरान पळयली आनी ती सॅटिस्फॅक्टरी अशें जर रिपोर्टान येयला तर ह्या AQI प्रमाणान गोंयांत सगळ्यान चड जे पॉल्युशन जाता ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता आनी रेजिडेन्शियल जाग्यांचेर कमी पॉल्युशन जाता हे फुड्यान येयलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश गांवकार. आतां मेरेन गोंयच्या 10 उत्पादनांक GI मानांकन मेळ्ळां. हातूंत जिन्नसां सयत फळां आनी भाज्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याची म्हायती नोडल ऑफिसर दीपक परब हांणी दिली. डिसेंबर 2024 मेरेन GI मानांकना खातीर 13 अर्ज केल्ले. तातूंतल्या 6 उत्पादनांक GI मानांकन मान्यताय मेळ्ळ्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्या कांय खाशेल्या जिन्नसांक तशेंच वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळां. तशेंच कांय खाणांक आनी वस्तूकूय GI मानांकन मेळोवपा खातीर विज्ञान तंत्रज्ञान मंडळ सेगीतपणान यत्न करीत आसा. आतां मेरेन खोला, हरमलची मिरसांग, काजू फेणी, मयणोळी केळी, खाजें, मानकुरा दामो, काजू, आक्षेचे वांयें, सात शिरो भेणो आनी बेबिंका ह्या वस्तूंक GI मानांकन मेळ्ळां. कांय म्हयन्या आदीं मंडळान GI मानांकना खातीर 13 अर्ज केल्ले. हातूंत मांगेलाल आनी मुसरा तामो, ताळगांवचे वांयें तशेंच कोरगूट तांदुळाक GI मानांकनाची मान्यताय मेळ्ळ्या. फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर ह्या उत्पादनांक GI मानांकन मेळटलें खंय. मजगती कुणबी साडी, गोंयचे कावी आर्ट, घुमट, कोकोनट फेणी, दोदोल ह्या वस्तूंक GI मानांकन मेळचें हे खातीर यत्न सुरू आसात. 2030 मेरेन गोंयच्या 100 वस्तूंक GI मानांकन मेळयतलें अशें परबान सांगलें. आजपर्यंत आमच्या गोंयच्या 10 प्रोडक्टांक GI मेळ्ळें आसा. तेतून आमचे खाद्य पदार्थ आसात, मागीर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आसात आनी काजूची गोंयची फेमस काजू फेणी सुद्दां आसा. सर ह्या 10 यांची नांवां सांगूंक शकता? काजू फेणी, कोला चिली, हरमल चिली, मागीर मंडोळी बनाना, गोवन बेबिंका,
गोंयचो काजू गोवा काजू म्हणटा आमी जे ग्लोबली फेमस आसात. त्याच प्रमाण आक्षीची वांयगी, सातशुरा भेणो आणि गोंयचो फेमस गोवा मानकुराद मँगो तांकां सद्या मेळलेले आसा. राजन फुडें बी मेळपाचें बीन आसा. आणि रिसेंटली आमच्या फाटल्या नोव्हेंबरान GI रजिस्ट्रेशन 6 आमी एकंदर 13 एप्लिकेशन फायल केल्ली. तितूंतली 6 तेंच्यांनी एग्जामीन केल्ली आणि 6 आमची तेंच्यांनी एप्रूव केल्या. आणि आमी सद्या आमचे तेंचे जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट आहा तेचेर काम चल्लां आमचें. तांकां केन्ना मेरेन मेळटली कितें? तांकां एक फुडल्या 4 म्हयन्यान तांकां मेळोंक जाय. आमचे अजून 6 एप्लिकेशन GI रजिस्ट्री कडेन आहा. तेतूंत आमची गोंयची फेमस कुणबी साडी आसा, गोंयचे कावी हाड आसा, गोंयचे घुमट आसा, कोकोनट फेणी आसा, मागीर गोंयचे स्वीट दोदोल आसा. अशे 5-6 आमचे एप्लिकेशन अजून आमचे तेंचे कडेन आसा. आणि ती दे आर एट द वेरियस स्टेजीस ऑफ अंडर प्रोसेस एट वेरियस स्टेजीस. पियुष गोयल आयिल्ले तेंच्यांनी अनावन्स केलें की 2030 पर्यंत भारताक इंडियेन आमच्या 10,000 जे आमकां मेळपाक जाय अशें तेणी उद्दिश्ट दवरलेलें आसा. आनी ते 10,000चें उद्दिश्ट जर साध्य करतले जाल्यार गोंयांत गोंयांतल्यान कमींतल्यान कमी 400 ते आमकां GI आमकां फायल करपाक जाय. आनी आमचें सद्या टार्गेट आहा फुडले 2030 पर्यंत. आमी तर टार्गेट दवरतले 100चे टार्गेट दवरतले. आमचे डायरेक्टर एक खूपच कॉपरेटीव आसा आनी तेंच्यांनी आमकां टार्गेट दिल्या की जाता तितले बेगीन आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां 100 आमकां GIचें टार्गेट आमकां करपाक जाय. GI कित्याक गरजेचें? एखादें उत्पादन विशिश्ट भागात घेतात आणि त्या उत्पादनाक विशिश्ट वळख असल्यार ताका GI मानांकन दिता. खंयच्या उत्पादनाक GI टॅग मेळ्ळो जाल्यार तें उत्पादन मूळ खंयचें तें कळटा. तशेंच ताचे फायदे आनी गुणवत्ता कायम दवरचे खातीर हे टॅगाचो उत्पादकांक उपेग जाता. म्हत्वाची गजाल, हे प्रोडक्टाची कोणूच कॉपी लेगीत करूं शकना. आतां मेरेन GI टॅग आशिल्ले 5 वस्तू बाजारांत मेळटात. GI टॅग म्हणजे एक सर्टिफिकेशन. आमची भारत सरकारची एक जॉग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर म्हणून ऑफिस आहा. ते मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात आणि हे ऑफिस चेन्नय आसा. तर हे ऑफिसा मार्फत एक देशभरात जी कितें युनीक प्रॉडक्ट आहात गोंयची भारताची तांकां एक सर्टिफिकेशन दितात बेस्ड ऑन दॅट ट्रेडिशनल नॉलेज असोसिएटेड विथ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट म्हणून किंवा तेचे वैशिश्ट्य आसता प्रॉडक्टाचे जे ताका त्या भागाचे जे क्लायमेटिकल कंडिशन आसता, जॉग्राफिकल कंडिशन जे आसता, बेसिकली सॉयल, वॉटर आणि क्लायमेट, हेका लागून जे कितें ताका एक युनिकनेस येता त्या पर्टिक्युलर प्रॉडक्टाक ताका लागून ती सर्टिफिकेशन ताका मेळटा. GI टॅग म्हणजे एक नवीन संकल्पना आसा. कितें जालां की जेन्ना एखादें GI सर्टिफिकेशन मेळटा प्रॉडक्टाक तेन्ना तेची एक युनिकनेस आहा न्हू, ते युनिकनेस तेचे स्टँडर्ड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट हे तुका आयडेंटिफाय जाता बेस्ड ऑन दॅट GI लोगो. कितें आसता की GI जे प्रॉडक्ट आसता ताका दॅट हॅज टू गो सर्टन प्रोसेस ऑफ गेटींग ऑल एप्रुवल्स अँड दॅन ओन्ली दॅट प्रॉडक्ट कॅन कम इन द मार्केट. त्या टायमार कॉपी करूंक शकना कारण ताका कितें आसता आमी जेन्ना पळय GI एखादें मेळोवन दिता तेन्ना पर्टिक्युलर जो प्रोड्युसर आसता ही हॅज टू अगेन सीक द एप्रुवल फ्रॉम द GI रजिस्ट्री फॉर युजींग दॅट लोगो. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. आयतारा नावेलीची ग्रामसभा जमनींच्या चालू आशिल्ल्या मेगा प्लॉटिंगाच्या विशया वयल्यान तापली. मांडोपा वाठारांत हे प्लॉटिंग चलता. आमकां कसलीच बेकायदेशीरपणां नाकात. पंचायतीन हे प्लॉटिंग बंद करचे म्हणून चाळविल्ले थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी. हे प्लॉटिंग बंद करता म्हणून सरपंचाचे ग्रामसभेत आश्वासन. आनी जेन्ना 25 तारखे नोव्हेंबराच्यो हिंगे इन्स्पेक्शन केसो काडाय त्यो नुक्लियर कोता. जेन्ना ST कमिशनरा फुडल्यान आमी ST लोकांनी आमचे एट्रॉसिटी जाले म्हणून केस फायल केली. ग्रामसभा एक बोर्ड जर म्हणतो मेगा प्लॉटिंग जाता म्हणून मंडपा वाड्यान. सो सरपंचान इश्युरन्स केले तेका ऑलरेडी हांवें प्रोसेस केलो म्हणून
नोटीस धाडला शोकॉज काडला आनी ग्रामसभान हांवें डिमांड केल्लो ताका डेमोलिशन काडून सो सरपंचान एश्युरन्स केला ग्रामसभा मेंबरांक 15th मिटींग आहा आमगेली 15th ऑफ फेब्रुवारी सो ते मिटींगेक घालून आपूण डेमोलिशन प्रोसेस कमेंस करता सांगता सो इशू तो मेगा प्लॉटिंग आयज ग्रामसभेक आमी नावेलकाराचे इतले रेजिडेंट आहा थोड्यांचे तेमी इश्यूज रेज केल्ले तितून एक मेन इशू जो लॉंग पेंडींग इशू डिस्कशन एवरी ग्रामसभा येत आहा जो बास्टॉप जे बास्टॉप चर्ची कडेन आसले आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च फॉर द पॅसेंजर्स ते कम्प्युटर जे वयतात मडगांवसून काणकोण सायडीन वो बेतूल सायडीन सो हे बास्टॉप कांय कारणाक लागून ते डेमोलिश केल्ले चर्चीचे लागीं आहा आनी सावंड पोल्युशन जाता आनी ती एरिया तेमी ब्युटिफिकेशन केल्ली सो आतां ते एका ना सो हितून इश्यू कितें जाला आतां रोजरी कमर्शियल आर्केड हिंगा ते करचें म्हणून रेजोल्युशन केल्लें फाटले ग्रामसभेक थोड्या जाणांनी ऑब्जेक्शन हाडलें थंयसर रावतल्यांनी आयज आतां परत डिस्कशन जावन आमी रेजोल्युशन केलां हें बास्टॉप गरजेचें स्पेशली इस्कुलाच्या भुरग्यांक लागून आनी ती जावचें म्हणून रोजरी कमर्शियल आर्केडा कडेन आनीक लायन्स क्लब ऑफ नावेली तेमी ते स्पॉन्सर करता म्हणटा सो सगळे एग्री जाले आतां दुसरो एक मुद्दो मेन डिस्कस जाला तो ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता थिंगा स्कूल आहा हिंगा रोजरी कॉलेज आहा रोजरी स्कूल आहा रोजरी हायर सेकंडरी आहा आनी मेन जंक्शनाक इतलें ट्रॅफिक हें जाता सो आमी परत इशू रेज केला सगळ्या नावेलकारांनी ते पीक आज म्हणजे स्कूल सुरू जाता आनी स्कूल सोंपता तेन्ना ट्रॅफिक पुलीस हांगा जाय आनी ट्रॅफिक जे हेवी वेहिकल येता कारवार सान इंटे वेस्टर्न बायपासान धाडचें म्हणून आनीक पार्किंगाचो इशू मेन इतली स्कूलां आहा इतली कॉलेजी आहा नो पार्किंग एंड पार्किंग ही एरिया कलेक्टरान नोटिफाय करूंक ना आमी शूज धरयता हातपाय धरयता हांव आतां हायकोर्ट आदवोगादा बरें आसलो कित्याक आमची काळजांत उल्हास उलयता नावेलकारां लागीं मागता हे वेळार सपोर्ट करपाक कित्याक जायते आयकूंक येता सेमी व्हिडिओ काडा व्हायरल कोता आनी कितें कोता पूण सेमी व्हिडिओ बिस्टस म्हणा व्हायरल म्हणा जे आमच्या हक्का पासत लोटा आज एससी समाजाच्या लोकांक काबार करून उडयल्या धापून छेपून मारूंक सोदतात आमची दिसतली हांव थेटर दिसतलो कितली वर्सां हो इशू लागून हांव झगडी कोता म्हजो आवाज मारता निश्चयच मारता पूण कोणाच्या कागार सांगना पूण आतां हो मुद्द्याचेर हांव क्लियर करूंक सोदी तुमकां इल्लीगल दिसतल काम चलता म्हणून हांवें कितल्योश्यो पंचायती लेटर केल्यो डीसीपी केल्यो कलेक्टरा केल्यो डायरेक्टर ऑफ पंचायती व्हिडिओ केल्यो सगळे डिपार्टमेंटा केल्यो पुलिसी केल्यो पूण एकलो डिपार्टमेंटाचें एक्शन घेयना इल्लीगल म्हणून सगळो बरोवन दिताय शोकस नोटीस काडा स्टॉप नोटीस ऑर्डर काडा पंचायत काडा पंचायती सेक्रेटरी स्टॉप नोटीस ऑर्डर काडी शोकस नोटीस ऑर्डर काडी 21 तारखे जानेवारीचे 2025 वर्सा पूण तरी आसतना तिचो जोरात काम चलता इल्लीगलिटीचो कोताय तिचो गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.